आता खबरो विस्तारान गोंयान जे 2007 वर्सा उपरांत मायनिंग जाला ते बेकायदेशीर म्हण सुप्रीम कोर्टाचो आदेश आयला जाल्यार सरकारान ते बेकायदेशीर मायनिंगाचेर कारवाय करून ताची रिकव्हरी करची म्हण मागणी आप पक्षान केला। सरकार जर लोकांच्यो समस्या सोडयत जाल्यार लोकांक आंदोलन करपाची गरज पडना म्हण ते उलयल्यात। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मायनिंगाचेर जी लोकांन चळवळ चालू केल्या ताचेर काय गोष्टी सांगपाक सोदता गोंयच्या मुखार की ही जी एजिटेशनां चल्ल्या ती एजिटेशनां कित्याक म्हणून जावपाक जाय, लोकांचे प्रॉब्लेम्स आनी जे तंटे आसा ते कित्याक तुमचे कडेन सोडोवपाक जायना। पयशे बँकेन दवरल्यार निरव मोदी चोरून व्हरता, चोरपाक ताका फॅसिलिटेट करता सरकार। जमण्यो जी आसा मिना जी आसा ही सगळ्यांच्या जनतेची प्रॉपर्टी, हातून कांयच दुबाव ना। हे सुप्रीम कोर्टान सुद्दां साबीत केल्लें आसा आनीक हाचे बद्दल जजमेंट आयिल्लें आसा। सगळ्या लोकांची संपत्ती जी चोरून व्हेल्या आनी ह्या जजमेंटान जे भायर सरला की कितली पर्यंत चोरी जाल्या ही चोरयेचेर रिकवरीचेर कोणूच उलयना। वेल्यान 40 आमदार एकठांय येवन सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट कसो चालीक ना लायता ताका वळण दिवन दुसरे भशेन ऑर्डिनन्स हाडपाच्यो ज्यो चल्ल्या बातम्यो चल्ल्या ताचेर आम आदमी पार्टी निशेध मारता। सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर 435/2012 या ऑर्डरीन सांगला की सगळे मायनिंग 2012च्यान जाला ते सगळे इल्लीगल म्हणून, सॉरी 2007च्यान जाला हे सगळे इल्लीगल आसा। सो 2007च्यान सगळे इल्लीगल आसा जाल्यार सीईसीन टोटल प्रोडक्शन दाखयलां, हे पळय हांगा टोटल कितले मेट्रिक टन जाला ते। सो हांगा दाखयलां 1640 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन, 1640 लाख मेट्रिक टन हो इल्लीगल आसा। आता त्या वेळेचो तो रेट धरलो पर मेट्रिक टन पर टन जाल्यार तो $100 आसा। $100 आमी धरया $1.60 जाल्यार तो व्हॅल्यू जाता 98,400 crores। इतलो व्हॅल्यू आमकां सुप्रीम कोर्ट आनी सीईसींतल्यान मेळटा 98,400 crores। जाल्यार आमचे सपोज गोंयचे पॉप्युलेशन धरलें 14 लाख आसा धरलें जाल्यार पर पर्सन 7,02,857 रुपये जाता। 7,02,857 जाता पर पर्सन। ओके, 7 लाख धरया राउंड फिगर, पर पर्सनाचे नुकसान जालें।